नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पुलिसाच्या बेसात चोरांनी दिवचल वाठारात तुटली बायलेक. माधवी नायकाच्या हातात चोरांनी मंगळसुत्राच्या जाग्यार फातराची पुडी दिवन काडलो पळ. पुलीस करतात तपास. उतोर्डा वाठारांतल्या जॅमिंग गोट शेकाक लागलो उजो कसो लागलो ते कळपाक ना मार्ग. सुमार 40 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची मेळ्ळ्या म्हायती. सुदैवान कोणाकूच जावंक ना दुखापत. मनरेगा कायद्या अंतर्गत 117 रोजगार कार्डां वगळायली. जाल्यार ह्याच काळात 2892 नवी रोजगार कार्डां केली वाटप. केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री कमलेश पासवानाची लेखी प्रस्नांतल्यान म्हायती. मुळगांवां शिरोडवाडी वाठारांत बिबट्याच्या हल्ल्यांत एकलो जखमी. स्कुटरी वयल्यान घरा वतना अचकीत बिबटो धांवत आयल्यान स्कुटरीक बसलो धपको. बिबट्यांचो लोकवस्तीत वाडला वावर, सांगता आदलो सरपंच. अंदू वर्सा तिसऱ्यो शिणाण्यो कालवां तशेंच हेर नुस्तें मेळप कमी जाल्ल्यान बेतूल वाठारांतल्या नुस्तेकारांनी उक्तायला हुस्को. सरकारान दर 3 ते 4 वर्सांनी साळ न्हंयतलो काडचो गाळ, नुस्तेकारांची मागणी. दुर्मिळ नाण्यांचो संग्रह करपी दिवचलच्या गोविंदान जोडले विक्रमवीरांच्या वळेरेंत नांव. ताची दुर्मिळ नाणी जमा करपाची आवड जाली. आशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांत नोंद. आता पळयात खबरो विस्तारान. शेनवारा दिवचल बंदरवाडा वाठारांत एक विचित्र घडणूक उक्ताडार आयली. माधवी नायक ही आपल्या इश्टिणीगेर वतना पुलिसांच्या बेसात आशिल्ल्या चोरांनी तिका लुटली. माधवीक चोरांनी हातांतल्या हातीन लुटून तिचे मंगळसूत्र फारावन तिच्या हातात फातर घाल्ले कागदाची पुडी दिवन तिच्या दोळ्याक पानां पुसून चोरांनी फुज्यो काडल्यो. पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. पळयात. आमच्या बिचोले तालुक्यान काल एक अशें इन्सिडंट घडलो की एके बायलेचें मंगळसूत्र गेलें 10 लाखाचें. ह्याच पयलीं अश्यो 4 गोश्टी आमच्या बिचोले तालुक्यान घडलेल्यो आहा. आपूण पुलीस म्हणून सांगून वस्ती गायब करपाची ह्यो आतां वाडत आहा. तेन्ना हेचेर पुलिसांनी दखल घेवन बेगींतल्या बेगीन तांकां अरेस्ट करचें. आणि काय फाटी मया म्हाका दिसता असोच एक प्रकार मया माळा येयल्ली अशें खोटें सांगून कितें आपूण हांगारलो थंयसरलो म्हणून अशें बेश्टे फोटोन कितें करता ते तेंचे कडेन जादू आहा कितें तेंच कळना न्हू. होच प्रसंग आसा. तेन्ना लोकांनी सगळ्यांनी सशक्त रावंक जाय. अशें असल्या मनशांक बळी पडोंक जायना. आणि पोलिसे कडेन कितें मागणी आहा? पुलिसाची मागणी बेगींतल्या बेगीन असल्या मनशांक धरूंक जाय. नाल्यार परत आनीक वाडटली. आणि भायर भोंवपाक सुद्धा भंय. दिवचलच्या 12 नगर वाठारात रावपी माधवी नायक ही बायल शारांतल्या बंदरवाड्याचेर रावपी आपले एके इश्टिणी कडेन वताली. दिवचलच्या बाजाराक लागून आशिल्ल्या दूध सोसायटी कडेन पावतकीच थंय कॉर्नराचेर उबो आशिल्ल्या एक मनीस माधवी नायक हिका आपोवपाक लागलो. हो मनीस आपणाक नेमको कित्याक आपयता हें विचारपाक माधवी नायक ही त्या मनशा कडेन गेली. ज्या मनशान माधवी नायक हिका आपयल्ली त्या मनशान हेल्मेट घातिल्ले. माधवी नायक ही त्या मनशा कडेन पावता म्हणसर थंय आनीक एक तरणाटो हजर जालो. ज्या तरणाट्यान तोंडाक स्कार्फ बांदिल्लो. माधवी नायक हिने त्या मनशाक विचारले तेन्ना आपूण पुलीस आसा आनी सद्या बाजारात कांय चोर भोंवतात जे चोर बायलांच्या आंगावयल्यो भांगराच्यो वस्ती फारायतात. तेन्ना सद्या भांगराच्यो वस्ती आंगाचेर घालून भोंवप सामकें धोक्याचें आसा अशें सांगून त्या मनशान माधवी नायक हिका गळ्यांतलें मंगळसूत्र काडपाक लायलें. माधवी नायक हिणें मंगळसूत्र काडल्या उपरांत त्या मनशान तें मंगळसूत्र एका कागदाचे पुडयेंत बांदून ती पुडी माधवी नायक हिका दिली आनी आतां तूं सुशेगाद वच अशें सांगलें. उपरांत माधवी ती पुडी घेवन घरा आयली.
घरा येवन पळयत जाल्यार ते पुडयेन मंगळसूत्र न्हय जाल्यार चक्क गुणे आशिल्ले. ते पळयतकीच आपणाक फटयला हे माधवी नायक हिच्या लक्षात आयलें आनी तिचेर कपालाचेर हात मारपाची पाळी आयली. हे विशीं दिवचल पुलिशेक कळटकीच पुलिशेन घडणूक थळाचेर येवन CCTV फुटेज घेतिल्ली आसा. जे CCTV फुटेजीत जे दोग जाण मनीस आशिल्ले ते दोगूय जाण दुचाकी वयल्यान पळयिल्ल्याचे दिसून आयला. हे विशीं दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. कांय म्हयन्या पयलीं म्हळ्यार फाटले 9 म्हयन्या पयलीं दिवचल शारांत असोच एक प्रकार घडिल्लो. दिवचलच्या ग्रावंडा कडेन एका कॉर्नराचेर आशिल्ल्या दुकानदाराक अशीच कारणां सांगून ह्या बोगस पोलिसांनी त्याच्या आंगा वयली भांगराची सरपळी घेवन फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. हाचे वयल्यान दिवचलच्या शारांत बोगस पुलीस भोंवतात आसूं येता असो एक अदमास आसा. पुलिशेन ते दिकेन तपास करून ह्या बोगस पुलिसांक धरचे आनी लोकां मदीं निर्माण जाल्लो भंय पयस करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. उतोर्डा वाठारांत जॅमिंग गोट शेकाक उजो लागपाची घडणूक घडली. आयतारा सकाळीं 8 वरांचेर हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा. उजो कसो लागलो ताचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 30 ते 40 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. सुदैवान ह्या घडणुकेत जिवीतहानी जावना. कळंगूट पुलीस स्टेशना लागसार शेनवारा उसरा राती स्वय अपघात जालो. ह्या अपघातात स्कूटर चालक आनी ताच्या फाटल्यान बशिल्ल्याक गंभीर दुखापत जाली. ह्या दोगांकूय उपचारा खातीर GMCत दाखल केल्यात. पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो. दुसरे वटेन मडगांव खारेबांद वाठारांत कार चालकाचे कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कारीचो धपको बसून पार्क केल्ल्या गाडयांचें व्हड लुकसाण जालें. दुर्मिळ नाण्यांचो संग्रह करपी दिवचलचो गोविंद साखळकर हांणी आतां विक्रमवीरांचे वळेरेंत नांव जोडलां. तांची दुर्मिळ नाणी जमा करपाची आवड आशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्सांत नोंद जाल्या. पळयात. दिवचलच्या बोड्डे वाठारांत रावपी गोविंद साखळकर हांणी ल्हानपणाच्यान म्हळ्यार पिरायेच्या 9 वर्सां सावन नाणी जमोवपाक सुरवात केल्ली. हळूहळू तांची ही आवड वाडत गेली. आतां मेरेन तांणी शिवराई, पेशवा शिवराई, राजमुद्रा मेळून 70 किलो परस चड कॉयनांचो संग्रह केला. ते भायर कट्टर शिवमोगी आशिल्ल्यान तांणी छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदिल्ल्या गड किल्ल्याचे फोटो लेगीत संग्रहीत केल्या. इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड हा मला देण्यासाठी माझ्या मित्राने भरपूर प्रयत्न केले. पुण्यावरून मी ज्याच्याकडून काही शिवराई जमा करत होता त्या मित्राने त्यानं कॉन्टॅक्ट केला वर्ल्ड रेकॉर्डवाल्याला
ते मग त्यांना मी माझं सर्व काही पाठवलं. त्याच्यानंतर त्या लोकांनी येऊन माझं दखल घेतली आणि ते लोक बघून मला पुरस्कार दिलेला आहे. या पुरस्काराबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? मला एकदम आनंद झाला. मला आता काम करायला पण मजा येते आणि असंच मला काम पुढं ठेवायचं आहे. जोपर्यंत मी करू शकेल तोपर्यंत मी काम करणार आहे. तुम्ही जे हे नाणी संवर्धन किंवा फोटो संवर्धनाचे काम कधीपासून सुरुवात केलेली? नाणी मी 1972 पासून नाणी कलेक्शन. मग तेव्हा तुम्ही किती वर्षाचे होता? तेव्हा 9 वर्षाचं होतं. आणि त्याच्यानंतर फोटो. हो. म्हणजे तुमचं घर म्हणजे शिवकालीन वस्तूंचे संग्रहालयच आहे असं म्हणायला हरकत नाही. माझ्याजवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातले गड किल्ल्यांचे फोटो आणि तसंच राजस्थानमधील किल्ल्यांचे फोटो, गोव्यातील किल्ल्यांचे फोटो असे म्हणून 430 किल्ल्यांचे फोटो संग्रह आहे. मी प्रत्येक शाळेमध्ये जाऊन मुलांना या किल्ल्यांचं प्रदर्शन भरवतो आणि विनामूल्य असं करून मी 43 शाळांमध्ये दाखवलेले आहे. काही सभागृहामध्ये पण दाखवलेले आहे. काही धार्मिक स्थळामध्ये जत्रा बित्रा असते तेव्हा तिथे पण दाखवलेले आहे. भरपूर लोकांनी याचा प्रतिसाद दिलेला आहे. तर कमीत कमीत 80,000 प्रेक्षकांनी, मुलांनी, तसंच माझ्या मित्रमंडळींनी हे बघितलेले आहे. तसंच शिवकालीन नाणी, राजमुद्रा व रायगड शिवराई, पेशवा शिवराई, महाराणा प्रतापाची नाणी, तसंच 2 रुपयाची शिवराई कमीच ते 1,000 पेक्षा जास्त आहे. तसंच 70 किलो पूर्ण नाण्यांचा संग्रह माझ्याजवळ आहे आणि मी कुणी घरी आला तर त्याला मी दाखवू शकतो. त्यांनी बघू पण शकतात विनामूल्य. आणि कुणाला जर दाखवायचं असेल तर मी प्रत्येक गावी येऊन दाखवू शकतो. आणि त्यांनी प्रत्येकाने शिवाजी महाराजांचा आदर करावा व शिवाजी महाराजांच्या नाण्यांचा बघून शिवराई कशा आहे त्याच्यावर थोडा अभ्यास करावा. काही माहिती पाहिजे तर माझ्याकडे आहे. शिवरायांच्या गड किल्ल्यांची माहिती, महाराष्ट्र व गोव्यातील किल्ल्यांची माहिती, तसंच बहुतेक समाधी स्थळांचे पण जाऊन मी तिकडे फोटो आणलेले आहेत, ते पण बघायला मिळेल. गोव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज 21 दिवस राहून गेले त्या किल्ल्याचा फोटो पण माझ्याजवळ आहे. त्याची माहिती पण थोडीफार मिळू शकेल असा हा माझा संग्रह आहे. तसंच त्यापेक्षा तांब्याची व पितूळची भांडी अशी 80 किलो आहे, एकदम जुनी, म्हणजे 1940च्या नंतरची सगळी माझ्याकडे आहे. तसंच अजून काही भरपूर आहे. आणि तसंच हे हा सगळा संग्रह बघण्याला कमीच तो 1 तास तरी लागणार प्रत्येकाला, कोणी बघायला आलं तर. आणि कोणाला दाखवायचं असेल तर मला संपर्क करावा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पर्यटनाक लागून रोजगारात वाढ जातली. दर एकलो जिल्हा पंचायत वांगडी 400 लोकांक रोजगार दिवंक शकता अशें कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें. तशेंच ह्या अंतर्गत वेगवेगळ्या येवजणींचो लाव लोकांक घेवपाक मेळटलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. टूरिज्म में भी बहुत काम कर सकते हैं. जो भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, गोवा के लोग को काम पर लगाना चाहते हैं, उनका रजिस्टर बना के अंडर रूरल डेवलपमेंट जिला के अंडर ला के वो काम कर सकते हैं हम लोग. जैसे कि हर एक जिला मेंबर अपने अंडर कम से कम एक 400-500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है हर महीना. एक उनको टारगेट देना है, आप 400 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, 500 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो हर महीना, और उनको काम देते जाओ, हर महीना काम देते जाओ. आज ये स्वच्छ भारत का काम 1 महीने के लिए शिंकेरीम से बागा तक अपने सफाई करना है. तो हमारे गोवा के लोग काम कर रहे हैं, क्लीननेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उनके अकाउंट में सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है. ऐसा बहुत सारा स्कीम है जो हम लोग को आगे ले जाके उनको देना है, लोगों को देना है. तो वो हम लोग जिला के अंडर कर सकते हैं. आसामात रेल्वेचो धपको बसून वट्ट 7 हत्यांक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडली. ह्या अपघातांत एक हत्ती गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मिझोराम सावन नवी दिल्ली वचपी रेल्वेक शुक्रारा मध्यान राती आसामात हो अपघात जालो. आसामातल्या होजाय जिल्ह्यात ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. रेल्वेचो धपको बसून आसामात 7 हतयांक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडली. ही रेल्वे मिझोराम सावन नवी दिल्ली वताली तेन्ना आसामातल्या हौजाई जिल्ह्यात ही घडणूक घडली. खंय हत्तीच्या कळपाक धपको दिल्या उपरांत रेल्वेचे इंजिन आनी 5 डबे रेल्वे ट्रॅकावेल्यान घसरिल्ल्याचें कळटा. शेनवारा मध्यान राती हत्तीचो कळप रेल्वे मार्ग हुपतना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा.
ह्या भिरांकूळ अपघातात 7 हत्यांक मरण आयले जाल्यार 1 हत्ती गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कळटा. मजगतीं ह्या अपघातात रेल्वे प्रवाशांक कसलीच दुखापत जावंक ना अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या अपघाताची म्हायती मेळटकच रेल्वे अधिकारी मजती खातीर घडणूक सुवातेर धांवले. रेल्वे ट्रॅकावेल्यान भायर पडिल्ल्या डब्यांतल्या प्रवाशांक हेर डब्यांनी बसपाक सुवात दिली. मजगतीं अपघाता उपरांत कांय वेळ रेल्वे सेवा बंद आशिल्ली खंय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जिल्हा पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन युती करपाचो निर्णय घेवपाक बरोच कळाव केलो. आमी जर लोकांक कन्फ्यूज करूंक नाशिल्ले जाल्यार हे वेंचणुकेक जैत आमकांच मेळटा आशिल्लें. 2 सिटांचेर फ्रेंडली फायट दवरिल्ली ताचो कांयच उपेग जावंक ना. तरी लेगीत युती करपाचो निर्णय पयलीं घेतिल्लो जाल्यार आपल्याक चडांत चड मजत करपाक मेळटा आशिल्ली अशेंय विजय सरदेसायाचें म्हणणें. हे वेंचणुकेक गोवा फॉरवर्ड पक्षाक 5 सुवातेर जैत मेळटली हाची खात्री आसा अशेंय विजय सरदेसाय ह्या वेळार उलयतालो. बीजेपीचे जे एक तांकां जो एक म्हणल्यार माथ्याक मारिल्ले भशेन जे जाता, मध मारिल्ले भशेन जाता, जंय तांच्या केडरान म्हणलें की आमी फातर पसून दवरलो जाल्यार तो निवडून येतलो. हाजे विरोधान थोडे कडेन लोकांनी मत मारलां अशें म्हाका दिसता. आनी हांवें लोकांक प्रोवोक केल्लें की तुमी फातर म्हूण, तुमकां आनी तुमचे नशिबान बरें कांय ना कित्याक तुमी फातर. आनी बीजेपी चिंतता की फातर पसून आमी दवरल्यार तो निवडून येतलो. ते म्हाका दिसता थोडो असर तो लोकांचेर पडला आसतलो, इफेक्ट थोडो लोकांचेर जाला आसतलो अशें म्हाका दिसता. हे अलायन्स म्हणटा तें लेट जालें. हे अलायन्सान 2 फ्रेंडली फायट म्हूण जाल्यो. ह्यो फ्रेंडली फायटा घडतूच नाशिल्ले पूण त्यो जाल्यो. आतां अलायन्स मातशें बेगीन जाल्लें जाल्यार हांवूय बी तांकां आमचे शेजाऱ्यां आनी हेल्प करूंक शकता. केलें तांकां हेल्प, पूण कितले ताजे म्हळ्यार 100% इफेक्ट जातलो म्हणून म्हाज्यान आज सांगूंक जायना. इट वॉज टू लेट इन द डे. मातशें जर बेगीन केल्लें जाल्यार तें बरें जावंक शकता. आनी सेकंडली जे अलायन्स तांणी केलें तांचे पक्षाच्या वयल्यान ते सकयल मेरेन पावलेंच ना. म्हणल्यार वी हॅड टू फायट इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स ओवर काँग्रेस पीपल, वीच वॉज अनफॉर्च्युनेट. दॅट इज वॉट इट इज. वी हॅव फॉट इट आउट. वी हॅव पुट एवरीथींग इन द फायट. आनी साऊथ गोवान 3 मतदारसंघ फायट केले, 4 मतदारसंघ फायट केले. 4रांतले 3 सीट आमी जिखतले अशें म्हाज्यान म्हणूं येता. 4रांतले 3 सीट. नॉर्थ गोवान 5रांतले आमी 2 या 3 सीट जिखतले अशें सिच्युएशन. युकेचो नागरीक सुरिंदर कुमार खोसला हाचे आड गोंय पुलिसांनी ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. बर्च बाय रोमियोलेन क्लब बांदला त्या जाग्याचो धनीक खोसला आशिल्ल्याचें कळटा. तो खंय आसा हें सोदून काडपा खातीर आनी चवकशे खातीर ताची हजेरी निश्चित करपा खातीर पुलिसांनी हें पावल उबारलां. गोंयांत शेनवारा जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जाली. सकाळीं 8 सावन सांजेच्या 5 वरां मेरेन चलिल्लें मतदान पळयलें जाल्यार पुराय गोंयांत 70.81% मतदान जालें. उत्तर गोंयांत 72.66% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 68.93% मतदान जालें. उत्तर गोंयांतल्या नाटंबारसी मतदारसंघात सगळ्यांत चड म्हळ्यार 88.29% मतदान जालें जाल्यार सगळ्यांत कमी 55.29% मतदान दक्षिण गोंयच्या नावेली मतदारसंघात जालें.
विधानसभा लोकसभा वेंचणुकेक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणाचेर नोटा हो पर्याय आसता, मात बॅलेट पेपराचेर नोटा पर्याय नाशिल्ल्यान सांखळी सुर्लाच्या मतदारांनी नाराजी उक्तायली. रिंगणात आशिल्लो उमेदवार पसंत नाशिल्ल्यान नोटाचेर मतदान करपाचो पर्याय सगळ्या वेंचणुकेत आसपाक जाय. पंचायत वा जिल्लो पंचायत वेंचणूक गृहीत धरची न्हय अशें मत सुर्लाचो समाज सेवक प्रमोद नार्वेकारान उक्तायलें. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजप, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप आणि अपक्ष मेळून 226 मतदार रिंगणात आसात. मात कांय मतदारसंघांतल्या वेंचणुकेंतल्या बॅलट पेपराचेर फकत भाजप, काँग्रेस आणि आपाची चिन्हां आसात. बॅलट पेपराचेर नोटा हो पर्याय नाशिल्ल्यान सांखळेच्या सुर्ला वाठारांतल्या मतदारांनी नाराजी उक्तायल्या. रिंगणात आशिल्लो उमेदवार पसंत नाशिल्ल्यान नोटाचेर मतदान करपाचो पर्याय सगळ्या वेंचणुकेत आसपाक जाय. पंचायत वा जिल्लो पंचायत वेंचणूक गृहीत धरची न्हय. विधानसभा लोकसभा वेंचणुकेक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणाचेर नोटा हो पर्याय आसता, मात ह्या वेंचणुकेक नोटा पर्याय नाशिल्ल्यान लोक बेजार जाले. आमी आमचो रायट जो आसा तो हांगासर दिवपाक गेल्ले, पण म्हाका एक खंतशी दिसली की खूब अशे आसा भुरगे तांकां आमी हाडटा, पण ते म्हणटा आमच्या मायंडान ना, कोणा दोगूय आपल्याक जे वोटर आसा ते ना, पण आपल्याक नन ऑफ मारपाचें आसलें, पण आपल्याक थंय ऑप्शनूच नाही दिसूंक ना. नन ऑफ बाबा आपूण मारतलो जाल्यार थंय ऑप्शन ना. वोटींग जेन्ना आमी बॅलट पेपराचेर करता तेन्ना हें नासता, आनी जेन्ना आमी इलेक्ट्रॉनीक करता तेन्ना ते ऑप्शन आसता. अशें कित्याक हें म्हाका अजून कळूंक ना. त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन की बारीक इलेक्शन ग्रँटेड धरचें न्हू. अशें जाता की हे इलेक्शन ग्रँटेड धरलेल्या भशेन, म्हणजे आनी तेंची जी इलेक्शनां मोठी व्हडली इलेक्शनां आहा तेन्ना सगळें सिस्टमॅटीक आसा, तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता. त्या खातीर म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आसा की समज एक न्यू वोटर आसा ताका आपलो हक्क दिवपाक जाय, पण ताका नन ऑफ दोगूय आवडूंक ना जाल्यार तेजो तो हक्क दिवपाक जाय असो ताका दिसता. तेन्नाच पळयतले कोण तरी बाबा नन ऑफ हांगा चड कित्याक जाली, तेन्ना तेचेर विचार जातलो न्ही, बाबा नन ऑफ कित्याक जाली काय म्हणून. म्हणजे हो विचार कोण करतलो. आयज आमी सगळे आमचे सगळे म्हणजे आयज आमी पळयता की सगळ्यो गजाली बरे भशेन जाता, जाल्यार हो एक ऑप्शन आमकां जाय अशें म्हाका दिसता. हो जो विशय आसा हो इलेक्शन कमिशनर आसा तेंचे कडेन हो पावपाक जाय, आनी म्हाका तेंकाय सांगून दिसता सगळ्यो गजाली तुमी सिस्टमॅटीक आतां गर्दी करूं नाका, हें सगळें तुमी सिस्टीम, पण हो रायट कित्याक ना. नन ऑफ हो ऑप्शन थंय कित्याक ना. हो नन ऑफ ऑप्शन जाय जेन्ना तुमकां कशें कळटलें. समज एक वोटर आसा आनी ताका हे दोनूय वोटर समज आवडूंक ना जाल्यार तो नन ऑफ मारतलो, तेन्ना तुमकां कळटलें की हांगासर अशे वोटर आसा तांकां हे दोनूय पार्टी कॅन्डिडेट आसा ते आवडूंक ना. त्या खातीर हांव आपले इलेक्शन कमिशनराक सांगूंक सोदता की हे ऑप्शन तुमी दिवचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेनवारा जिल्लो पंचायत वेंचणूक जाली. ते निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक धरून मंत्री तशेंच आमदारांनी मतदान केलें. दोनूय जिल्लो पंचायतींचेर भाजपूच जिखतलो असो दावो ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो. पुराय गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक नेटान सुरवात जाल्या. लोक तशेंच राजकीय फुडारी मतदान करतना दिश्टी पडटात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत ताची घरकान्न तशेंच चली पार्थवीन मतदानाचो हक्क बजायलो. हे राजकीय फुडाऱ्यांनी म्हळ्यार उत्तर गोंयांतल्यान लोबो घोव बायलेन आपलो मतदानाचो हक्क बजायलो, जाल्यार दिवचल तशेंच मयेचो आमदार प्रेमेन शेट आनी चंद्रकांत शेटयेन मतदान केलें. तशेंच दक्षिण गोंयांतल्यान नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान मतदान केलें. पंचायत मंत्री मोविन गुदिनोन मतदानाचो हक्क बजायलो. खासदार विर्यातो फर्नांडिसानूय आपलो मतदानाचो हक्क बजायलो. तशेंच बाणावलेचो आमदार वेंजी विएगसानूय मतदानाचो हक्क बजायलो. गोंयभरांतल्यो जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका आज सुरू आसा आनी निवडणुकेच्या निमित्तान पुराय 50 जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुके सकाळ पासून खूप मोठ्या उत्साहात सुरवात केला. हांव समेस्त गोंयच्या सगळ्या मतदारांक, जिल्हा पंचायत मतदारांक आव्हान करता की सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून 100% मतदान करचें. जिल्हा पंचायत ह्यो निवडणुका ग्रामीण भागाच्या विकासा खातीर खूप म्हत्वाच्यो निवडणुका आसा आनी त्या खातीर ह्या निवडणुका कडेन पळयता आसतना तितकेच इम्पॉर्टन्स दिवन सगळ्या मतदारांनी ह्या निवडणुका कडेन पळोवचें. आपलो जिल्हा पंचायत सदस्य तो निवडून काडटा आसतना ग्रामीण भागाचो कसो विकास करतलो हाच्या खातीर मतदान करचें. आनी अशें म्हटल्यार खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टीत आमचे उमेदवार सगळे जाण हे मोठ्या प्रमाणात सगळे मतदार वोटींग करतले हाची म्हाका खात्री आसा. मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आनी आमचे सपोर्टेड कॅन्डिडेट ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकाक निवडूनय येतले. As you know, every election is, I call it a festival of democracy, where people express themselves to the ballot. As you know, in Goa, Zilla elections were not taken very seriously.
I think, before this. But this particular election, it has generated so much of interest, and rightly so, because Zilla bodies have started to function and function very well in Goa. So that is also an institution which delivers, which does work for the people. So in that direction, I think we have seen very brisk voting as well, large turnout, and people should express themselves clearly as to whether they really recognize development, see who is in a better position to deliver. आम्ही लोकांक भायर काडपाची सगळी क्रिया लायल्या तर लोकांचेर आहा ते भायर सरपाक आनी मतदान करपाक. म्हाका दिसता पर्रान 70% वोटींग जातलें अशें म्हाका दिसता, कित्याक आमचे सगळे भुरगे एक्टिवली लोकांक भायर काडून मतदानाक हाडटले. ते लोकांचे मतदानाचे तेंचेर आहा ते वोट कोणाक घालपाचे. पूण आमी भायर काडपाची कामां आमी क्रिया लायिल्ली आहा, म्हणजे युथाक चेडे तशीच चेडू आमकां तशी बायलां आमी फुडें काडलेली आहा. तुमी हाडा म्हणून मतदान करून घेया. Since it is a polling day, I cannot say anything in favor or against any party, though I belong to the Congress party. But मुद्दे म्हळ्यार जे आसा ते कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर जाता आसा गोंयांत. लोकांक जॉब ना. जे हारपोरा हालींच घडला बिकॉज ऑफ मिसमॅनेजमेंट, करप्शन, बायपासिंग ऑफ लॉज, लायसन्सीस बायपास करून कशे भायले बिझनेसमॅन येतात गोंयांत, कशे इलिगली ते बिझनेस करतात, आमचे कल्चर, आमची संस्कृती आसा ताजेर कितें असर पडटा. सो हे सगळे मुद्दे आसा. आमची बायल मनशां आसा, उस्तरी आसा, आयज ती सेफ ना गोंयांत. अशी वेताना कोणूय येता टुरिस्ट आनी म्हणटा आपका प्रायस क्या. हे बरें न्ही. हे सगळे मुद्दे तकले धरून म्हाका दिसता लोक डिसायड करतले की हय आमी एक बदल हाडपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक